आमच्या ह्या प्लॅनाचे सगळ्याक रोडच रोड दाखयल्या पळय, जे इंटरनल रोड आहा पळय आणि ते कितले मिटराचे आहा पळय ते दाखयल्या. प्रपोज एक्झिस्टिंग आणि प्रपोज कितले आहा ते दाखयल्या. फ्युचरान रोड जे बांधपाक जाय ते लोकांची घरां लँड लॉक्ड आहा तेकाय आमी प्रपोज रोड दाखयल्ले. जे कोणे एक्स्ट्रा बांधला तांकां आमी FAR एक्स्ट्रा दिल्लो. सगळे रिक्वायरमेंट ऑफ कलांगूट विलेजेस आर ऑन दिस प्लॅन and we have protected the hill of Boviyaj including Kandoli plan हेचेर ना. Just to explain regional plan 2021 आणि आमचो final ODP येता पळय. So this plan is in the interest of the people of Kalangut village and Kandoli village is a plan in the interest of the people of Kandoli village. We have given extra FAR for the locals who wants to build their own guest houses and hotels. It is in the interest of tourism activity. And whoever is saying that Kongot काबार जातली तेंच्यानी Kongot काबार केल्ले हा, we are trying to restore what is remaining. Whoever is there जे लोक ऐकता की बाबा अहें जातले तहें जातले व्हडले बिल्डिंग येतले म्हणटा, रोप सुकचो ना म्हणटा, वारो बंद जातलो. कोंगोटीन जागो हुंय आहा, सगळे जाग्याचे ओनर आमचे कोंगोटकारूच. जे कोणे इकला दिल्लीकारांक 10 वर्सां पयलीं ते कोंगोटकारांनीच इकला. पूण कशी एज अ MLA I am very happy that our local people have built, not Delhi walas. They have already built. So we will legalize all their structures. Is the word given by me earlier and I stand by it. Is to use. You go to Kandoli beach and see 15,000 square meter जो acquire केल्लो, जो ex MLA खाऊंक सोदतालो सगळे ते बाट. तुम्ही कॅबिनेट डिसिजन पोया. मनोहर पर्रीकर फर्स्ट कॅबिनेट डिसिजन इन 2012 is to reverse that decision taken by the earlier cabinet to hand over that land to on 33 years lease renewable 99 years to Agnel Fernandes. कितें हे चल्ला कोण मागतलो? दिल्लीकारांक कोणे हाडले हिंगा? CRZान जो तर दिल्लीकारांनी हॉटेलां बांधली जाल्यार आयज बांदूंक ना. 12 वर्सां पयलीं बांधली, 15 वर्सां पयलीं बांधली. जेन्ना CRZ स्ट्रीक आसले त्या टायमार ह्या आदलो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा आणि आग्नेल फेर्नांदीस दोगांयनी पयशे खावन ही सगळी हॉटेलां बांदलेल्या. जाय जाल्यार व्हरोन दाखयता.